सगळी बी रावन सुरवातेची गायन आमी गावुया. परमेस्पर राजवट चलयतात. A22 पान 11. A22 पेज 11. परमेस्पर राजवट चलयता, ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेस्पर राजवट चलयता, ताचेर सगळेच मोगाचे. उजवाड उजवाड सर्गीचो, आमचो देव आमचेर फाकयता. सोमेसा लागीं आपयता, आपणाचे भोवती चोवयता. उजवाडान उजवाड सर्गीचो, आमचो देव आमचेर फाकयता. सोमेसा लागीं आपयता, आपणाचे भोवती चोवयता. परमेस्पर राजवट चलयता, ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेस्पर राजवट चलयता, ताचेर सगळेच मोगाचे. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुसे आफोन्सो आनी मानुएल जॉ फिगरेडो ह्या आमच्या भावाचेर देवान तांची काकलूत करून तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता, आपलो 75th वाडदीस सोमरमता आना लुइजा ब्रागांजा. त्याच बरोबर वाडदीस सोमरमता आलिशा आब्र्यू, निकॉल वेगस, नाताशा डिसुजा, डेव्हिड डिसुजा आनी फ्रांसिस्का माशाडो ह्या आमच्या भाव भयणीचेर देवान आपलो उपोट आशिर्वाद आनी देणी ओतू म्हूण आमी मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या चुकीचो, आमच्या असोगतायांचो आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसुणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच आंकवार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची खासगी मागणी आमकां कितें गरजेचें तें देवाक आमी सांगुया. सर्व पदवीदार देवा, आमच्या कोनवळ्या बाबा, आमची वेली सगळीं विघ्नां पयस कर.
अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हे उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास उठ चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. जाणवायच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाक ओळखूंक ना आनी दिसता त्या बऱ्या वस्तू उदेशी जो आसा ताची वळख घेवंक पावूंक नात. ओ केल्ल्या वस्तूंचेर मन दवरून त्या वस्तूंच्या घडणाराक ओळखूंक ना. ती मनशां सैमानूच पिशी. उजो वारो जडजडीत वारी नोकेत्रांनी भरलेलें अंतराळ नेटान धांवतें उदक आनी अंतराळा वेले दिवे ही सगळीं संवसार चलोवपी देव म्हूण ती समजली. वस्तूंच्या स्वरुपायेक उलोवन तांणी तांकांच देव कशें मानले. पूण ह्या वस्तूंचो दोनी तांचे परस अदीक उत्तम म्हूण तांणी जाणा जावचें. कित्याक त्या स्वरुपायेच्या घडणारान तांकां रोचल्यांत आनी तांच्या पदवेची आनी बोळाची तांकां कौतूक दिसलें. तर ह्योच वस्तू केल्यात तो ताचेहून कितलो अदीक पदवेदार हें तांणी तोरकून काडचें. कित्याक रोशनाच्या व्हडपणा आनी स्वरुपाये उदेशी अनुमान करून त्याच रोशनाराक आमी ओळखूंक पावता. तरी ह्या मनशांचो वळ गुन्यांव करूंक जायना. कित्याक देवाक सोदतना आनी ताका अत्रेकतना ती घडयेक वाट चुकतात आनी तांणी केल्ल्या वस्तू मदें रावून ह्या वस्तूची ओळख घेवंक ती भायर घेवन वावुरतात. पूण इतली सोबिताय पळोवन भायल्या रुपाचेरूच तांचें मन उरता. तोरी आसता तांकां गुन्यांव ना म्हूण म्हणूंक जायना. कित्याक संवसाराच्यो वस्तू सोदोरी काडून तांकां इतली जाणवाय आसा तर ह्या वस्तूच्या घडणाराक रोखडोच कित्याक सोदून काडूंक पावली नात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखार. देवाच्या उतराचो जबाब. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. म्हणुया अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम पुरगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. उलोवप ना. जबाब. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या सिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesvorazoi, 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 sorvesvorazoi. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात. कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Sorvesvorazoi, 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 sorvesvorazoi. Sorvespo तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोहिमा तुका सोम्या. जिसून आपल्या शिसांक म्हणलें, जशें नोयेच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोये तारवांत भितर सरलो तो दीस पुर्या लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लोक करून दिवन आसलो. त्या म्हणसर पोरयाळो आयलो आनी तांकां सगल्यांक बुचकोळान मारली. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकते घेतालो, लायता खंयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गांतावन उज्या आनी गणगोडाचो पावस पडून तांचो सगल्यांचो भस्म जालो. मनशाचो पूत उक्ती दिश्टी पडटलो त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतूच कोण पाटसार आनी ताची मुस्तायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसत ताणें पाटी वेचें न्हय. लोटाचे बायलेचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो ताचो इबाड करतलो, आनी तो इबाड करता तो आपलो जीव सांबाळटलो. हांव तुमकां सांगता, ती राती दोग जाणां एका अंथरुणार न्हिदलोले आसतले, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. दोगी बायलो एका दांत्यार दवळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. ताणें तांचे लागीं विचारलें, सायबा खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोडें आसा थंय, गिदूय एकटवतले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी इस्कॉलान क्लासीन जेन्ना कोणूय भुरगो उलयता तेन्ना टिचरीन जरी तर त्या भुरग्याक म्हणलें तूं कित्याक उलयता जाल्यार जायतीं आमचे भुरगे म्हणटात दुसरी उलयतात म्हूण हांवूय उलयतां. जायते फावटी घडये भुरगीं केन्नाय एका दोन सब्जेक्टान फेल जालीं आनी आपल्या आवयक सांगता आसतना ती सांगतात दुसरीय फेल जाल्या. जायतीं जाणां आमचे क्लासीन फेल जाल्या आनी त्याच खातीर हांवूय घडयेक फेल जाला. जायते फावटी घडयेक भुरग्याक तरणाट्याक आमी विचारल्यार तूं कित्याक गाळी मारता, तूं कितल्याक वायट उतरां उलयतात, रोखडीच ती आमकां म्हणटा फादर सगलीं मारतात. आमी खेळटाय तर भुरगीं एकटवतात थंय तीय मारतात, म्हजे फ्रेंड्सूय मारतात म्हूण हांवूय मारता. अशेंच एका दिसाक एका भुरग्याक हांवें विचारलें तूं असली वायट उतरां कित्याक उलयता, आनी तोच जबाब ताणें म्हाका दिलो, दुसरी वायट उलयतात म्हूण हांवूय उलयतां. आनी तेन्ना हांवें ताका विचारलें दुसरे जे भुरगे जे आसा ते घडयेक पॉयजन वीख पियेतात जाल्यार तूंय पितलो. आनी बाबूनो ओगीच रावलो आनी घडयेक चिंतूंक पडलो तो. आयज आमकां शुभ वर्तमानांत जेजू दोगा मनशाची आमकां खबर सांगता. पयलो म्हणल्यार नोआ आनी दुसरो म्हणल्यार लोट. दोगांयची खबर आमी शुभ वर्तमानांत पवित्र पुस्तकांत आमी आयकल्या. तांचे सरभोंवती लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन लोक करून आसलो, विकतालो, विकतें घेतालो, लायता खंयतालो, घरां बांदतालो. पूण एक करूंक ती विसरली ती म्हणल्यार एक सात्वीक देवाक मानता तसले जिवी जिवंक हो लोक विसरलो. आनी भाव भयणो इतले सोगोट वायटा मदें हे मनीस सात्वीक देवाक घडयेक मेळ्ळे आनी कोणूच देवाक मेळोंक ना जे आपल्या कायद्या पोरमणे उतरां पोरमणे चलपी मनीस आसले. भायर रावन नोआ आनी ताची फामील, लॉट आनी ताची फामील. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो जायते फावटी अशें म्हणटात इन मॅटर्स ऑफ ट्रूथ वन इज अ मेजॉरिटी. वॉट इज पॉप्युलर इज नॉट ऑलवेज रायट आनी वॉट इज रायट इज नॉट ऑलवेज पॉप्युलर. जें कितें फांकी ते घडयेक जें कितें सारकें ते घडयेक फांकी आसचें ना, आनी जें कितें सगलें करतात फांकी आसा तेंय घडयेक जायते फावटी सारकें आसचें ना. आनी हेंच की ह्या मनशाच्या जिवितांत जाल्लें आमी पळयता. सर्व भोंवती लोक कितले वायट करतालो आनी हेंच आयचें पयलें वाचप आमकां दाखोवन दिता. ते म्हणटा देवाक ओळखूंक ना आनी दिसता त्या बऱ्या वस्तू देशी जो आसा ताची ओळख घेवंक ना ती मनशां सोयंबानूच पिशी. उजो वारो झणझणीत वारें नोकेत्रां
नेटान धांवता तें उदक अंतराळा वयले दिवे ही देव म्हूण ती सोजमली आनी हेंच न्हंयच्या काळार घडलें. खऱ्या देवाक वळखूंक हो लोक विसरलो. तर भाव भयणो, ह्या मनशांनी आपलो शेवट पळोवंक ना. घोडेक होच संवसार शेवट म्हूण घोडेक ती जियेली आनी ह्याच खातीर आपली पावलां निसणटणाचे वाटेर तांणी घातली. पूण नोवा आनीक लॉट हे शाणे मनीस आसले. ते जाण आसले हो संवसार एक आमकां थोड्याच दिसांचो. हो संवसार आमचे सदांच रावपाचें घर न्हय. आमचें घर आनीक खंय आसा, आमकां आनी एक जिवीत आसा आनी ह्या जिविताक सोंपता तसलें जिवीत आमी जिवंक जाय. लोक करता म्हूण हांवें ती वस्त करूंक जायना आनी ह्याच खातीर शेवटाक तांची सोडवण देवान केली. तर भाव भयणो, तीरपण आमच्या जिवितान गरजेचें. जायते फावटी आमी म्हणटा सगळो लोक करता, सगळो लोक ब्रायब दिता, सगळो लोक फटयता, नाडटा, हांवेनूच कित्याक हें बरेंपण करूंक जाय. आमी मतींक धरून गरज भाव भयणो, जितले मेरेन लॉट सोदोमान आसलो तेन्ना देवान हो पावस तांचेर धाडूंक ना, हो उजो तांचेर धाडूंक ना. पूण जेन्ना लॉट ह्या सोदोमांतलो भायर सरलो तेन्ना ह्या लोकांक हे पावसान बुसकोटावन मारलो. जे मेरेन नोवा लोकां सांगता आसलो तेन्ना बुट्टी येवंक ना. पूण जेन्ना नोवा ह्या तारवान भितर सरलो तेन्ना ही बुट्टी लावन सगल्याचें निसणटण जालें. जायते फावटी घोडेक आमच्या कुटुंबानूय अशेंच जातलें. सगलीं वायट करतात पूण हांव एक सात्वीक जिवी जियेता. म्हाका लागून घोडेक देव ह्या म्हज्या कुटुंबान थोडी थोडी दिलाय धाडटा, थोडे थोडे पासेस काडून घोडेक देव रावता. घोडेक कितें वायट घडूंक शकतलें पूण म्हज्या सात्वीक जिविताक लागून देव घोडेक हें आमच्या कुटुंबान, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या गांवांत वायट येवपाचें आसलें घोडेक तें देव वाटयता. कित्याक एक सात्वीक मनीस देवाक थंयसर मेळ्ळा. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, स्वतान चलता त्या मनशाक दुबावा विरीत इनाम मेळटलो. आनी हेंच की आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां आयकूंक येता. जेजू म्हणटा, ते रातीक दोग जाणां एका अंथरुणार न्हिदलोले आसतले पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. दोगी बायलो एका दांत्यार दवळून आसतल्यो पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसरेक सांडटले. म्हणल्यार गॉड वील मेक स्पेशल एफर्ट टू सेव द वन हू लव हिम. देव खरेपणी तुका साल्वार करूंक आपूण प्रयत्न करतलो. घोडेक हो इनाम तुका ह्या संवसारान मेळचो ना पूण दुबावा विरेत देव फावो त्या वेळार तो तुका फावो करतलो. ह्या वेळार न्हय जाल्यार येता त्या संवसारान सासनीक जिवितान घोडेक देव हो इनाम तुका फावो करतलो. आनी हेंच की भाव भयणो, स्तोत्र 91 हातून आमकां मेळटा. देव म्हणटा, God says, I will save those who love me and will acknowledge those who acknowledge me as God. I will save those who love me. When they call to me, I will answer them. When they cry to me, I will listen to their cry. आनी हेंच की देव करीत आयला. जी कोण आपल्याक खरेपणी सोदतात तांची देव दुबावा विरेत सोडवण करतलो. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जायत्या लोकांनी जेजू जिविताची वाट म्हूण आपलें जिवीत निसणटणाचे वाटेर आसलें तें वळखून घेवन नवीं पावलां ताणें मारलीं, सासनीक जिवीत ताणीं अणभवलें. असलीच कृपा आमकां सोण एकल्याक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. धुपाचो जो सपोर मोड C16 पान 35, C16 पेज 35. Ormispora Ordana Somesani Bedoci Ormispora Ordana Somesani Bedoci Dubazo Zozo Dondomi Zota Zorda
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाळ बाबा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मोडणाचो समारोम आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळ तुवें रचले, ताच्याच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासा तुज्या सांता भक्ताची सोबा. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dovarazo sorbespor tu, S'organizza volia tuja voi bova, Usorgi tu caso e sol, Sorvesporaci navi, Pietà caso, Usorgi tu caso e sol. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासनीक कोर्राचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदका दिवन बावडताचो गूट पुरगुटया. सोम्या जेसू, आमी हो उंडो खाता आनी कालसीतले पियेता, तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण पुरगुटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या यात्नकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती, भाग्योन चुजे तिचो पुती, भाग्योन धर्म दिता, भाग्योन चुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोतवेदार बाबा सर्वोंदोल आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडची पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ते सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावुया. ओतम्या मोच्या गायन कोर D 3 आणि 4 5 60 आणि 5 D 34 पेज 65. 오트며 모자 가요 우샤가이 울라소 오지비돌지에다
प्रार्थूया. कोनवाळ्या बाबा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सुरगीचें बोळ खऱ्या मनान केले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. जुजे वाजा आमच्या बाबा. यू 35 पान 249 यू 35 पेज 249. भागीवोद साऱ्या आमच्या बाबा विरोध्यान तुजी मोजत पावय. साक्षी दिवंक जेजू बाबाट पोसून पुरवेन बोर आमकां जागोय. पिळा बुजून दुखोन कितली दुखां बुज बोलाय बुजोड चोडूय. पिळोल्यांक पिळद्यांक इश्टांक वयऱ्यांक भावोणाक शांती भोगून जमूय.